जेजूचो अणभव खूब जाणांक घडटा. आमी म्हणटा आमी बावतिजम घेतला क्रिस्तांव आमी, पूण जेजूचो अणभव घडोवंक आमकां आजून घडोवंक ना. जेजूचो अणभव घडत तर आमी ताचो पाटलाव सारकी कोत्तेल्या. आमचे आड दुसरी वेतेली पूण आमी भिवची ना. एक कस्तुरी ती हिंदू, तिका अशें दर्शन घडलें जेजूचें आनी ती सदांच मिसाक वचोंक लागली. तिची घरचीं तिचेर आड गेली, पूण ती ठामपणी घरांत सगल्यांचें तें पळय नाकारताली, तितलेंय आयकताली आनी सगल्यांचो ती मोग करताली, सगल्यांक ती बरें करताली. ही तिका गोठाय आयली. अशें कितें करतलें आमी? झगडटले हांव, भायर वेतले हांव ना. ती घरानूच रावन सगल्या जाणांक जेजू सगळें बरी देख दिवंक लागली. ती मिसाक येताली, कोमयां घेनासलेली, पूण सदांच काळजान जेजू म्हज्या आसा म्हणून ती ते परींची येताली. एक दीस अशें घडलें की तिका एक आनीक हिंदू बायल आयली आनी म्हणूंक लागली, म्हजे दोळे आतां पालवतातशें दिसता, म्हाका दिसना, तूं म्हजेर मातशें मागणें करशी. ती जाणा असली ती क्रिस्ताची भक्त म्हणून. तिणें म्हणलें वय कोत्ता, आनी तिणें आपले हात तिचेर दवरले आनी तिचेर मागणें केलें. ही तिची इश्टीण बरी जाली. दोगांय जाणां जेजूक आर्गां दिवंक लागली आनी हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत बरें करून आनी सारीत ती गेली. खूब आनिकूय विजमितां जेजून तिचें सगळें घडोवन हाडली. म्हणजे म्हणून हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, तुमी जाणात, आमकां तो जेजूचो अणभव घडत जाल्यार आमी ठामपणी जेजूक साक्षी दितल्या आनी ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन आमीय कोत्तेल्या. आतां आमी कितलीं जाणां हे भाशेन करिना? सांगात तुमी. तुमकां खरोच अणभव जेजूचो घडलेलो आसा? नाजाल्यार आमच्यान ते भाशेन जिवंक जायना. ताचो अणभव घडला जाल्यार आमी कोत्तेल्या, नाजाल्यार आमी आयकलां, ताणें सांगलां, माय सांगता ताका लागून बरें कोत्ता. ना, ह्या फुडें ते भाशेन बरें करूं नाकात. बरें करूंक जाय आमी, कित्याक जेजू म्हज्या काळजांत आसा आनी ताचो अणभव आमी घेवंक जाय. ताचो अणभव ना जाल्यार आमी कित्याकूच उपकारना. जेजून आमकां सांगलां, मिठाक तर खारसाण ना जाल्यार ताचो कसलोच उपयोग ना. ते भाशेन आमी जातल्या. पूण ना, हांव जाणो की सगळीं जाणां आमी जेजूचो थोडो तरी अणभव घेवन जियेता. ताका लागून तुमी हांगासर मिसाक आयल्यात. बाकीचीं येना, तांकां अणभव घडोवंक ना. दुसरी सांगता म्हणून, इगोज मातीन सांगला म्हणून तसलें चलचें ना. पूण तुमी थोडो तरी बावट आसत जाल्यार जेजू आमचें सगळें भरपूर वावर कोत्तलो आनी बरें कोत्ता. तांकां आमी मना कोत्ता खूब पाटी. कित्याक कोत्ताय तें? करपाची गरज ना. ना, आमी करीत रावंक जाय. ही कृपा, ही गोठाय आमकां जेजू सगळें मेळटली. तो अणभव घडलो की ना, मागीर आनी तुमकां आनी सांगपाची गरज ना, मागण्यांक बसात, हें करात, तें करात. ना, आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळें कोत्तलें. आनी आयज आमकां वाचपांनी सांगलां, मोइसेसाक देवान कृपा दिल्ली, ताका आपयल्लो, तो फुडारी जाल्लो, हें सगळेंच आमी जाणत. पूण आतां तो म्हातारो जायत वेतालो तेन्ना ताणें सगळें काम करूंक जायनासलेलें. एक ताचो प्रतिनिधी, रेप्रेजेंटेटीव म्हणून जोशुआक आपयलो देवान, ताका निवडलो आनी केलो. पूण आनिकूय 70 जाणांक देवान पवित्र आत्मो दिलो. ते सगळे जाण ते भाशेन जियेनासलेले. पूण 2 जाण एदाद आनी मेडाद म्हणटा पळय, ते जियेताले. ते आपणाचे उस्तुंगी जाता पळय ते प्रमाणे कोत्ताले. लोक सांग म्हणे हाका वाडय, हे सारकें करिना.
जेसूआ पर्यंत आयलो आनी म्हणूंक लागलो मोइसेसाक हे सारकें करिना. तो कितें म्हण लागलो ताका, तुका कितें निर्दुकायेन बोल्लाय कितें तूं? देवाक जाय जाल्यार तें सारकें करतलें आनी म्हाका तरी ताका मना करपाची गरज ना. जेजूनी तेच भाशेन सांगलें. जुआंवान येवन ताका सांगलें, आरे जेजू तुज्या नांवान तो पळय रे हें कोत्ता, विस्मिता कोत्ता तुजो. तो म्हण लागलो, म्हज्या नांवान तर तें बरें कोत्ता जाल्यार तांकां करूं न्ही. तशे भाशेन ते बायलेन जेजूच्या नांवान बरें केलें आनी करीत आसलेली. आनी कितलीं जाणां आसात अशीं, आनी आमच्याय मदें कितलीं जाणां आमी बरें कोत्ता. तो ते भाशेन जेजून ताका सांगलें, म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी बरें सदांच करीत रावया, कित्याक देव बरो आनी तो आमचे बरें भितर जियेता तेन्ना आमी बरें करीत वचूंक जाय. चड करून जी आमकां बरें करिना तांकां आमी समजून घेवंक जाय. ही समजिकाय कोणाची? जेजूची. जेजू सगळें ती समजिकाय घेवंक जाय. आमचे वस्तीक करीत तें चड उगो तोगचें ना, तें खलास जातलें. पूण जेजू सगळें तर आमी जेजूच्या नांवान तांची कितें उतरां कोन्यो आसा ती जेजू सगळें दवरतलें. हांव तुमकां सदांच सांगता, हांव तें जेजू सगळें दवरलें की ना ताचो पवित्र आत्मा आमकां घोटाय दितलो. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय तो सुचयतलो आनी त्या संदर्भांत आमकां कळोंक लागतलें. आनी हे भाशेन तो आमकां फुडें व्हरतलो. ताचें राज आमच्या काळजांनी आनी आमच्या संबंदांनी आमच्या वेव्हारांत तो घडून हाडटलो आनी हाडीत आसा. आमी सगळीं जाणां ते भाशेन कोत्ताय बी. अदीक तें करच्याक आयज आमी ती कृपा मागया. आमी म्हणटा परिस्थितीक मनान वय एकामेकाचें आमी आयकोंक जाय. आमी खूब फावटी एकामेकाचें आयकना, आमकां जाय पळय तशेंच कोत्तले हांव ना. आमकां जाय पळय तशें बरें म्हण सांगलें की ना दुसऱ्यांचें आमी आयकूंक जाय. कोण सांगता आमकां? देव सांगता आनी देव सांगतलोच. कोणी केन्नाय तें आमकां कठीण जाता, पूण त्या वेळार ही कठीणाय जी आमचे सगळें आसा ती जेजूक समोर पळोवन आमी खालती जावंक जाय आनी तो आमकां आपल्या जिवितान अदीक बरोवन आमचें जिवीत ताचे सारकें कोत्तलो. आमच्यान जायना तें, आमच्या वस्तूंनी जायना, पूण तो कोत्ता. ताका लागून ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय म्हणून आमी सदांच म्हणटा ती भाशेन आमी करूनय जिवोया आनी खरेपणी आमी बरीं जातल्या. दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, तूं व्हडली मिजास करिनाकाय, देवान तुका दिला म्हणून तूं व्हडलें चिंती नाकाय. दुसऱ्यांचें चिंत, गरिबांक मदत कर, तूं आपल्याच हातून जियेनाकाय. आनी हे भाशेन तुमी खूब जाणां कोत्तात, बरें कोत्तात, वायट करिनात. देवान दिलेलीं देणी तरेतरेचीं आसात, ती सगळीं बरे भाशेन वापरतात. ते भाशेन आमी वापरूंक देवा कडेन आतां मदत मागया. सगळीं जाणां आमी एकूच मिनत मागण्यांत रावया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत पांयाची बोटां आसा थंयचो तान तकले मेरेन न्हयच कुडींत पूण आमच्या मनांत आनी आमच्या आत्म्यांत भरोन येता. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवे रिगून रावता आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सवे रिगून रावया. सगळीं आमची चिंतनां, भावना, आठवणी, चाल आसा ती तितली ताचे सवें दवरया. आनी ताचे सवें दवरली ह्या भावार्थान तेन्ना तो आमकां नितळकाय हाडटलो, तातूंतली आमकां निवाडटलो आनी आमचें जिवीत ताचें सगळें घडून तो आतां आमकां परतून त्या जिवितान भरून काडटलो. काडीत आसा तो अणभव घेवया आनी आमकां जेजूचो अणभव हे परी घडटलो. सांतिनास आमकां सदांच म्हणटालो, आमकां व्हडलीं कांय घडितां घडची ना जेजूची, पूण हे भाशेन आमी खालतेकायेन ताका आजीर जावया आनी तो आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान विस्मितां आनी बरेंपण तो दुसऱ्यांक अणभवूंक दितलो. जेजू हें सगळें तुवें आमकां सांगलां तितलें तूं आमच्या जिवितान घडून हाड. आमी तुका आमचें जिवितूच सगळें समर्पिता.